नमस्कार. 5 तारखेर डायरेक्टर ऑफ सिव्हिल एव्हिएशनान एक नोटिफिकेशन जाहीर केला आणि ह्या नोटिफिकेशनान अशें म्हटले की जो पयलींचो हायवे आसलो, पयलींचो रस्तो जेका हायवे म्हणून डिक्लेअर केल्लो सरकारान, आणि हो रस्तो नागझर श्यामेच्या आडवनाच्यान एअरपोर्टार वचपाक एक्सेस आसलो पयलीं, तो खंय आता सामान्य नागरिकांक बंद जातलो ह्यान फुडें. आणि फक्त आणि फक्त गव्हर्मेंट गाडयो आसा, गव्हर्मेंट आयडीज आसा तेंचे कडेन, जे ऑफिसर आसात, ज्यो थंयसरल्यो CRPF आसात, केटरिंग आसा, ह्यो सगळ्यो अलर्ट एक्टिविटी सर्विसीस आसात, ह्यांका सगळ्यांकय खुलो आसलो, पण सामान्य नागरिकांक बंद आसतलो. आता अशें नोटिफिकेशन काडपाची गरज कितें आयली सरकाराक किंवा सिव्हिल एव्हिएशन डिपार्टमेंटाक, हे अजून स्पश्ट ना. आयज मेरेन आमी पळयलें जाल्यार पेडणेकारांक सदांच ग्रांटेड घेतले वता. ग्रांटेड घेवन सरकार आपापणाक जाय थंय तश्यो निर्णय पेडणेकारांचेर लादता आणि पेडणेकार मागीर आंदोलन करून तो निर्णय फाटी घेवपाक सरकाराक भाग पडटा. म्हाका याद जाता की पयलीं सुद्दां जेन्ना लिंक रस्तो काबार जालो, लिंक रस्तो स्टार्ट जालो, तेन्ना सुद्दां सरकारान होच प्रयत्न केल्लो आणि त्या वेळाचेर सगळ्या स्थानिक लोकांनी आवाज करून हो रस्तो जो आसा हो चालू दवरलेलो, ओपन दवरलेलो सगळ्या पब्लिकांक. आता म्हाका एक गजाल कळना, जो डायरेक्टर आसा हेका मातूय कळना की इब्रामपूरचो ग्रामस्थ, इब्रामपूरचो नागरीक, अणकणचो नागरीक, तोरशा, कडशे मोपा, पत्रादेवी, हे सगळे नागरीक जे आसा हेंका जर आपणाची तक्रार जर नोंदवपाक जायी पुलीस स्टेशनाचेर, जाल्यार तांच्यांनी इब्रामपूरच्यान त्यांनी धारगळी येवचो पडलो, सुक्या कुंडाच्यान फ्लायओव्हर धरचो पडलो आणि एअरपोर्टार वयचो पडलो. आणि हो केदो व्याप करून दवरला सामान्य लोकांक ह्या सरकारान. हेचेर अजून काय स्पश्टीकरण दिवंक ना अजून सरकारान. काडटा आणि नोटिफिकेशनां जाहीर करता. हो इतको त्रास सामान्य नागरिकाक कित्या खातीर? जे थंयसर कामाक वयतात, ज्यांची भुरगीं एअरपोर्टार कामाक वयतात आणि त्यांचे पेरंट तांकां सोडपाक वयतात, आयज तांकां सुद्दां प्रतिबंध आसा थंयसर वचपाक. सो ह्यो गजाली कित्या खातीर? ज्यो टॅक्सीवाले आसात, स्थानिक लोकांक जर एअरपोर्टाचेर फ्लायट बी धरची पडली जाल्यार हो रस्तो जो आसा हो इजिली एक्सेसेबल आसलो. आता तांकां इब्रामपूरच्या ग्रामस्थांक जर मुंबय वयचो पडलो आणि मुंबय वयच्या खातीर फ्लायटीक जर अटेंड जावचे पडले एअरपोर्टाचेर वचून मोपा, जाल्यार ताका इब्रामपूरच्यान हसापूर, चांदेल, कासारवाडा ह्या सगळ्या मार्गान धारगळी वयचो पडलो आणि धारगळच्यान परतो एअरपोर्टार वयचो पडलो. सो म्हाका दिसता आयज अशें नाका जाल्ले नोटिफिकेशन काडून आयज पेडणेकारांची थट्टा केली वयता सरकारान. आणि आमदार वग्गी आसा, आमदाराक कांय पडलेले ना. ज्या लोकांनी आमदाराक निवडून हाडला आयज तांकां हो संकटान घालता, तांकां त्रासान घालता आणि वग्गी रावता. हे जो सरकार आसा हो सरकाराचो भाग आसा, पण सरकाराच्या ह्या विरुद्ध एकय आवाज करिना. लोकांक जो त्रास जाता ते सरकारा कडेन केन्ना मांडिना. सो म्हाका दिसता सरकारान हेची दखल घेवची पडटली, ना जाल्यार जे स्थानिक ग्रामस्थ आसा हांकां रस्त्यार देवचे पडटले हे नोटिफिकेशन आसा ते कॅन्सल करच्या खातीर. सो हे परतून पेडणेकारांचो अंत पळोवं नाका. हे नोटिफिकेशन त्वरित विड्रॉ करा आणि जो रस्तो, जो एक्सेस सगळे सामान्य लोकांक जो खुलो आसलो हो तसोच दवरा. दुसरी गजाल सरकाराक सांगूंक सोदता की असले नोटिफिकेशन हाडून बॅकडोर एंट्री GMRाक दिवं नाकात. GMRाक हो फेवर करूं नाकात. GMR सध्या थंयसर स्थानिक लोकांक पिळून उडयता. जावं ते टॅक्सीवाले जावं ते सगळे स्थानिक थंयसर कामाक आसा ते जावं, घे म्हणून तेंच्यो तक्रारी आसात ते सॉर्ट आउट आमी करता. कशा रितीन करता आमकां खबर आसा. सगळ्या रितीन GMR स्थानिक लोकांक त्रास करपाचो एकय ह्या सोडिना. सो म्हाका दिसता असले डिसिजन घेवन जो GMR आसा ऑलरेडी स्थानिक लोकांक त्रास करता, हेका परतून फेवर करता. सो हे बंद करचे आणि हो एक्सेस आसा हो खुलो दवरचो सामान्य लोकांक, इतलेच मागणी करता हांव.